नमस्कार तुमकां सर्वांक कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत। व्हिडिओ अखेरपर्यंत पळया आणि व्हिडिओच्या अखेरीक तुम्ही कितले सारके जवाब दिले म्हणून कमेंट करून आमकां ತಿಳಿಸಿया। व्हिडिओच्या अखेरीक दिल्ल्या सवालाक कोण सारके जाप पयलें कमेंट करता गे तांचें नांव मुखल्या व्हिडिओंत हांव ತಿಳಿಸಿता आनी तांकां अभिनंदन पाठयता। तर आतां चड गळाई करनासतना आयज व्हिडिओ आमी सुरू करूया। पहिले सवाल बोक्साणा विशयांत जेजून कितें सांगलां। सारकी जाप ऑप्शन ए हेरांकडे विरोध असल्यार तांकां बक्षिया। मार्काचो वांजेल 11 अध्याय 25वी वळो मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांयपुणी विरोध असल्यार तें बक्षिया, तवळ सर्गीचो बाप तुमची पदकां बक्षितलो। दुसरें सवाल बाबेलांत देवान लोकाची भास कित्याक घुसपडायली। सारकी जाप ऑप्शन बी तांचें वडपण रावोंक। उत्पत्ती ग्रंथ 11 अध्याय 6 आनी 7 वळ आपले आतां ते एक लोक जाल्यात, तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक आरंभ मात्र, आनी मुखार ताणीं करूंक चिंतिल्लें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना। ह्या आमी एकल्याक आनी एकल्याची भास समजनाशी करूंक ती घुसपडावन सोडया। तिसरें सवाल अब्राहम आनी हागाराच्या पुताचें नांव कितें। सारकी जाप ऑप्शन सी इस्मायल। उत्पत्ती ग्रंथ 16 अध्याय 15वी वळ हागारान अब्राहमाक एक पूत दिलो आनी हागाराक जल्मल्ल्या आपल्या पुताक अब्राहमान इस्मायल म्हणून नांव दिलें। चवथें सवाल दामास्काच्या वाटेर दिश्ट होगडायिल्लो आनी उपरांत जेजूचो सेवक जाल्लो कोण। सारकी जाप ऑप्शन बी पाऊल। धर्मदूताचें कृत्यां पुस्तक 9 अध्याय 3 तावन 8 वळ पर्यंत अशें दामास्काचे वाटेर पयण करून शहरा लागीं पावतना एका सणे ताचे भोंवती मळभर तावन एक प्रकाश फंकलो। तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवा साऊल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें। पांचवें सवाल जेजून अरण्यांत कितले दीस उपास केलो। सारकी जाप ऑप्शन सी 40। मातेवाचो वांजेल 4 अध्याय 1 आनी 2 वळ ताच्या उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्म जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो। थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो। 6वें सवाल नेबुकदनेझर रायान कसली मुर्ती उबारून लोकांन आराधन करूंक फर्मायिल्लें। सारकी जाप ऑप्शन ए भांगाराची मुर्ती। दानियेलाचें पुस्तक 3 अध्याय 1 वळ नेबुकदनेझर रायान भांगाराची एक मुर्ती करयली। ती 60 हात उंच आनी 6 हात रुंद आसली। 7वें सवाल खंयच्या गांवांत जेजूक मोलादीक सुगंध द्रव्यांनी माखलो। सारकी जाप ऑप्शन सी बेथानिया। मातेवाचो वांजेल 26 अध्याय 6 आनी 7 वळ जेजू बेतानियांत कोडकार सिमांच्या घरा आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक सुगंध तेल घेवन आयली आनी तो जेवणार बसलेले कडेन ताच्या मस्तकार तिणें तें वतलें। 8वें सवाल 10 देटयांच्या वपारींत
कितल्यो जण बूद नातिल्ल्यो स्त्रियो आसल्यो? सारकी जाप ऑप्शन डी 5. मातेवस वांजेल 25वो अध्यायी 1 तावन 3 वळ पर्यंत तांचे पैकी 5 बूद नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातिल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. 9 सवाल. जोब खंयच्या गांवांत जियेतालो? सारकी जाप ऑप्शन ए वूज. जोबाचे पुस्तक 1 अध्याय 1 वळ. वूज गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो. निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. निमाणे आनी 10 सवाल विचारचे आदीं आदल्या व्हिडिओंत हांवें विचारलें सवाल जावन आसा, देवान इजिप्त घरांचेर कितलीं खरगां धाडलीं? हाची सारकी जाप जावन आसा 10 खरगां. ह्या सवालाक सारकी जाप पयलें कमेंट केल्ली जावन आसा शार्लेट डिसोजा. हिका अभिनंदन पाठयतां. धवे सवाल. देवान मोइजेक 10 उपदेशांच्यो फळयो खंयच्या पर्वतार दिल्यो? ह्या सवालाक तुमची जवाब कमेंट बॉक्सांत टाईप करा. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.